नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. लोकसभा वेंचणूक जिखपा खातीर सगळ्या फटीच्या प्रचारांक जाप दियात. सोशल मिडियाचेर सक्रीय जायात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आपल्या कार्यकर्त्यांक उलो मारला. अमेरिकेक सावन परत येतकीर पयलेच फावट तांणी पणजेच भाजपा वावुरप्याची सोमारा सभा घेतली. गंभीर दुयेंसाक लागून कांय म्हयने गोंयभर आशिल्ल्या पर्रीकाराक प्रत्यक्ष पळोवपाक आनी आयकुपाक पणजी कम्युनिटी सेंटरांत भाजपा कार्यकर्त्यांनी ही गर्दी केल्ली. माचयेर आशिल्ले तीनय खासदार आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार आनी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार. ते भायर सदानंद शेट तानावडे, दयानंद मांद्रेकार आनी दामू नायका सारके पक्षाचे फुडारी. सभेचो पुराय मूड भावनीकच आशिल्लो. पर्रीकार लेगीत स्वताच्यो भावना आवरपाक शकलो ना, पूण तरी ताणें दुकां गिळ्ळी आनी राजकी भाशण केलें. लोकां मदीं वचून आनी सोशल मिडियाचेर कितें कितें प्रचार करचो हाची वळेरीच दिली. काही अपप्रचार जातात, त्या अपप्रचारांक उत्तर दिवपाक येवंक जाय. अपप्रचार तरेतरेचे आसतले, पण अपप्रचाराक उत्तर दितलो जाल्यार आमी इतलेच एक्टीव जावचे पडटले, वोकल जावचे पडटले. बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणजे आतां उदाहरण सांगता, रिजनल प्लानाचेर उलयतात. रिजनल प्लान कोणें नोटिफाय केला? दिगंबर कामतीन केला. करप आपणें. ह्यो कॅसिनोच्यो बोटी हाडल्याच्यो हांच्यांनीच हाडल्या. कोल गेल्या एसेंब्लीक हांवें दाखोवन दिले. कोलाक परमिशन दिलें पयलीं एमपीटी, ते हांच्यांनीच दिलें. आयज केंद्राक मल्ले आसत किंवा तो दुसरो कोण तो मोदी आसत, हांकां लोनां दिल्या पळय ती सगळी काँग्रेसच्या काळान दिल्या. यंग जनरेशन तांचे कडेन एप्रोच जावचो पडटलो, मध्यम वर्गिया कडेन एप्रोच जावचो पडटलो. महिला कार्यकर्त्यो आमच्यो एक्टीव जावन महिला पर्यंत सारको कशा प्रकारे वुमन एम्पावरमेंट ह्या सरकारान केला ताजी सगळी म्हायती घेवन आमकां वचची पडटली. कार्यकर्त्यांक फुडले 8 म्हयने 9 म्हयने जिवाचेर रान करचें पडटलें. तुमी सगळ्यांनी केल्ले प्रार्थना, विशीस म्हाका दिसता सारक्यो वयर पर्यंत पावल्यो. तुमच्या आशिर्वादाक आनी प्रार्थनेच्यान हांव परत आयलो आनी परत एकदा हळूहळू करून काय आसना कामकाजाचेर लक्ष दिवपाक शकलो. आनी नुस्त्या खातीर हांव परतो गोंयांत आयलो, त्यामुळे नुस्त्याचेर म्हजें इल्लें चड लक्ष. ताका कोणें चिंता करपाची गरज ना. गोंयकारांक दुशीत नुस्तें खावपाक दिवचो ना. हांव थोडो वेळ सुरवातीक उबो रावलो कारण दोळ्यांत दुखां आयलीं. 4 म्हयने कोणाकूच मेळूंक नासलो. मे बी पावस जातकूच गांवांत सुद्दां पयलींची हें नासत, फ्रिक्वेन्सी नासत, पण केन्ना ना केन्ना तरी कार्यकर्त्यांक तरी मेळपाक वचपाक शकतलो अशी हांव अपेक्षा करतां. हेर सगळ्या उलोवप्यां मदीं कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल इल्लो चडूच सडेतोड आशिल्लो. ताणें सरळ सांगलें, पर्रीकार पयलीं भशेन प्रचाराक देवपाक शकचो ना. तेन्ना आमकां सगळ्यांक पर्रीकार जावचें पडटलें आनी सोशल मिडियाचेरूय सक्रीय जावचें पडटलें. एक तरी लिडर बरे जावन येवचे हे मागणी करपा खातीर हो लिडर येतलो काय आनी तेजेर क्वेश्चन मार्क घालता, तेन्ना आमकां सगळ्यांक जागृत जावंक पडटलें की हेजे फुडें जर कशें असले विशय जाले की आमी सोशल मिडियाचेर, आमी फेसबुकाचेर, आमी वॉट्सॅपाचेर, आमी कसले बाकीचे सगळे सोशल मिडियाचेर आमी तांकां जबाब दितले अशे विचार करूंक पडटले. मनोहर भाई आमकां कॉन्स्टिट्युशन आपोवपाची गरज आसची ना. आमी स्वता मनोहर भाई रावंक पडटले. आपापणाचे कॉन्स्टिट्युशन आमकां काम करूंक पडटलें. हें आमकां करूंक सगळ्यांक पडटलें. नाल्यार एक मनोहर भाई मिटिंगाक आपोवपाक जाय, कित्याक तेजे हेल्थ कंडिशन मे बी तितले इम्प्रूव जावना. 100% जावंक शकना, 90% जावंक शकता वा 80% जावंक शकता. पूण म्हजें म्हणणें कितें की आमकां सगळ्यांक
मनोहरभाई पर्रीकर जावंक पडटले आनी येता ते विधानसभेचे इलेक्शन येता ते लोकसभेची दोन्ही इलेक्शनां आमकां मोठ्या प्रमाणे काम करूंक पडटलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. नुस्त्याचेर फॉर्मेलिन मारिल्ले काय ना, मडगांवचे धाडीचो अहवाल अधांतरी. मात हे घडणुकेत राजकीय मळावयले सुकलेले राजकारणी लेगीत जिते जाल्या. सोमारा काँग्रेसीन एफडीएच्या कार्यालया मुखार बोवाळ घालो जाल्यार आमदार चर्चिल आलेमावान होलसेल नुस्तेकारांक बोट दाखयलां. नुस्तें खावप काय ना हाचेर गोंयकारांचो सामको गोंदळ जाला. कारण गोंयकारांक नुस्त्या बगर जायना. ह्या प्रस्नात आतां राजकारण घुसलां. नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसलें काय ना तें तरी स्पश्ट करचें अशें विरोधी पक्ष काँग्रेसीन मागला. काँग्रेस एफडीएची संचालक ज्योती सरदेसायाक मेळपाक गेल्ले. पयलीं तांकां पुलिशेन आडायले आनी मागीर भितर सोडले. पूण संचालकान दिल्ल्या जापांचेर काँग्रेस समाधानी नात. आमी एकच सांगला ते डायरेक्टराक की तूं म्हणटा फॉर्मेलिन ना जाल्यार आमी नेक्स्ट टेस्टात समज आमच्या हातीन दी, आमचे समोर करा आनी फॉर्मेलिन आयले जाल्यार तूं कितें सांगता काय म्हणून तूं बुरोवन दिता काय म्हणून तूं रिजायन करतली जाल्यार देर शूड बी नो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स इन दीस. इट इज अ मॅटर ऑफ हेल्थ and I've told and I would request the Vishwajit Rane, who is also the health minister, GMC comes under him. Watch आणि पळय कितले लोक लास्ट 5 years मेल्यान, कितले लोकांक कॅन्सर जाला because this directly infuses in the blood. I went to the fish market in Margaon and what was said plight it was. नुस्तेकर प्रत्यक्षात रडटाल्यो बायल्यो की गिरायक ना, 5-5 हजार लॉस जावपाक म्हणपाली. मॅडम आमच्या पोटार सरकार आयिल्लो आसा, आयज पाड पडून तांकां लागून म्हणटा आमचो धंदो काबार जाल्लो आसा. तांकां आनी दुसरो कसलो सबस्टिट्यूट ना. दे वर अर्निंग ऑन दीस. आनी आयज हांव सिंपथायज करता आमचे जे लोकल रापणकार आनी नुस्तेकार आसा गोंयचे भाव, तांकां म्हाका तांची वायट दिसपा लागल्या, कर तांची येवपा लागल्या. आनी जेन्ना मॉर्निंग सकाळीं रेड मारली आनी तेणें हांव शाबासकी दिता तें कोण येयलो तें थिंगा रेड मारपाक, तेणें दाखयलें रोखडो रिजल्ट करून दाखयलो तें प्रेजेंट आसा म्हूण. आनी मागीर उपरांत हांव म्हणटा हे नुस्तें एजंट आसाय ते रोखडे मिनिस्टरा बरें कित्याक गेले जावन हेजेर कोवता तांकां हें प्रेशरायज कोताय म्हूण. आनी त्या मिनिस्टरा बरें वचोन मागीर इवनींग रिपोर्ट जाला नेगेटीव हें दिलां पेपरान हाडलां आनी आमी ते डायरेक्टराक सबमीट केलां. हितू तांकां तर भंय आसा जाल्यार तेणी गोंया आख्ख्या दुसरी स्टेटींनी ते फॉर्मेलिन बॅन केलां, तांकां धोले थिंगा. आनी आमगे गोंया ते म्हणटा आतां डायरेक्टराक आमी गेले थिंगा डायरेक्टर म्हणटा देर इज नो फॉर्मेलिन. They are not giving proper answers. So आमी तरी कन्विन्स जायना आमदार जाल्यार how common people will understand this subject. So therefore we will create aggressive awareness. Don't trust those for authority for checking. And kits use कर म्हणटा ती. So using kits, using other method, that is FDA is also not able to conclude whether it will continue or it will stop. Therefore it is our duty to raise this issue even in the coming assembly. होलसेल नुस्तें बाजाराचे संघटनेत आशिल्ल्यांक राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आमदार चर्चिल आलेमावान टार्गेट केल्यात. गोंयांत जे नुस्तें इम्पोर्ट करतात ते गोंयचे शिमे भितर सरचे आदीं पुरायपणान तपासपाक जाय अशी मागणी ताणें केल्या. जो नुस्त्या ट्राक येता भायलो खंयचो तो ट्राक पयलो एफडीएचे सर्टिफिकेट घेवपा जाय आनी ताचो मागीर बाजार हाडपाचो. आनी दुसरो म्हणटा तो जें पळय मार्केट आहा होलसेल त्या मार्केटान आमगेल्या गोंयकारांक थिंगा नुस्तें हाडपाक दिवपा जाय बिजनेस करपाक. ते मार्केटाचे मेंबर आमगेले गोंयकारांक करपा जाय. मार्केटा मेंबर एकलो मनीस कोता तेगेले मनीस कोता कोण इब्राहीम. आतां इब्राहीम म्हणटा कित्याक पयलो दिगंबरा बारा हाडलेलो आतां विजया बारा खंयचो गोवोरमेंट जालो ते बारा जावन तो. फॉर्मेलिन आशिल्ल्या नुस्त्याचेर चवकशी करपाक आपान हायकोर्टात याचिका घातल्या. प्रशासन खऱ्यो गजाली धांपून दवरता आनी गोंयकारांच्या हिताक कांयच पावलां उबारना असो दावो ते करतात. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. जेलीत आसतना लेगीत सिरियल किलर महानंद नायका कडेन सिम कार्ड आसले. तो फोनाचोय वापर करतालो. बायलांच्या एकवटान गौप्यस्फोट केला. ताच्या फाटल्यान राजकीय पाठबळ आसा पूण ताका पॅरोलाचेर जेलींतल्यान भायर सोडचो न्ही अशी मागणी एकवटान केल्या. फिर्यादांनी आनी बायलांच्या हक्कांच्या पंगडांनी दबाव हाडले उपरांत थळाव्या श्युरिटीन तांणी हें फाटीं घेतलां म्हूण सरकाराक अनौपचारीक रित्या कळयलां.
समाजकार्य करपा खातीर सिरियल किलर महानंद गिरी एके चर्चेचे सुवातेंत रावपाचो आशिल्लो. And I also asked him, Father, you're taking him to a church. His weakness, as far as I know, is women and gold. How are you going to protect the women and their gold? The women, their body, and their gold. How are you going to protect it? So I think it had also some effect on the father, besides other things. And I think that is, he has assured me he is not giving the surety. जेलीत आसतना महानंद फिर्याद्यांक धमकी दिवपी मॅसेजी धाडटालो आनी पत्राय बरयतालो असो आरोप बायलांच्यो एकवटाच्या आवदा वियेगसान केला. ताका जेलीत फोन कसो मेळ्ळो आनी थंय आशिल्ले पुलीस ताका आदार दितात? महानंदाक राजकीय फाटबळ आसा काय कितें अशे साबार प्रस्न आवदान विचारल्यात. आयकात ती कितें म्हणटा ती. Complaint with the police station which is closest to the jail, because we gave the phone number. I have written it for you. From that phone a call was coming consistently from jail with threats, with SMSs. So an FIR stands registered at Kalangut police station, and I have enclosed the details of the FIR to you. They are there. Subsequent to this, now all this is happening while he is in jail. The tar location, the police have said, they have done an inquiry. The name of was one man from Mapsa, the SIM card, how he got the SIM card. But then that man was called to the police station, and what he said is, I have not given him anything. And that man has filed a police complaint at Mapsa police station, and there is an FIR registered at that point of time at the Mapsa police station. I'm going to make allegations now. One, that the jail officials who have allowed him to have a SIM card and a phone have been bribed throughout. One, there should be a stringent investigation about this issue. Why? How did the letter come from the jail? Where was it posted? Was the police escort coming with him culprit party to this? I think that needs to be investigated. There is someone backing Mahanand. You want to say politician? Yes. Politicians are someone who has been his beneficiary. फिर्याद्यांक आनी वावुरप्यांक दिसता महानंदाक लागून तांकां धोको आसा, देखून तांणी ताच्या पॅरोलाक खर विरोध केला. असली मानसीक प्रवृत्ती आशिल्ल्या गुन्यांवकाराक 21 दीस भायर सोडप बरोबर? मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं गोंया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां उपकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को शारांत एका मोबायल दुकानाचेर चोरांनी हात मारलो. दुकान मालकीन म्हणटा सुमार 35 लाख रुपयांची टोपी पडली. आयतारा रातीकडे ही चोरी जाली. दुकानांतलो CCTV कॅमेरा बंद करून दवरिल्लो. मालकिणीचे चुकीक लागून चोरांचे फावले अशें पुलीस सांगता. सॅमसंग M झोन दुकानाची धनी जेन्ना सोमारा सकाळी दुकान उगडपाक आयली तेन्ना शटर वांकडें केला आनी दुकान फोडला तें पळोवन तिका धक्को बसलो. तिणें रोखडेंच पुलिशेक कळयलें. 35 लाखाचें सामान चोरलां अशें ती म्हणटा. पुलीस रोखडेच श्वान पथक घेवन घडणूक सुवातेर आयले. हे केशीचो फुडलो तपास चालू आसा. काळीचें हांव दुकान उगडून आयिल्लें धांक. पयल्यार तें शटर असो बँड आशिल्लो. हांवें पयलीं म्हज्या मिस्टराक कॉल केलो आनी मागीर पुलिसाक कॉल केलो. ते आयले तांणी म्हाका ओपन करून सांगलें चॅक करपा खातीर. ओपन करत जाल्यार आमचे सगळे डॅमोज नाशिल्ले आनी आमचो स्टॉक सुद्दां सगळो बॉक्सा फोडून स्टॉक व्हेलो. कितको लॉस आसा? एप्रॉक्सिमेटली 35 lakhs जाय. could be a little bit more, could be a little bit less. नो सॅमसंग शॉप मोबायलाचें शॉप जे नॉर्बर्ट जीम आसा ताजे सायडींतलें ताजें शटर बेंडींग जाल्लें आसा. शटर बेंडिंगान मदीं जे लॉक घालता शटराक वीच इज अ प्रिवेंटीव मेजर, हें लॉक ना. ताज्याक लागून व्हेरी इजिली हें शटर बेंडींग जावपाक शकता आनी हे प्रिकॉशन्स तांच्यांनी घेवंक ना. आनी तिजी ओनर आसा प्रिया साळकर म्हणून वास्कोचे. तिच्या म्हणण्या प्रमाणे अरावंड 30 लाखाचे मोबायल संच जे आसा, मोबायल हँडसेट हे चोरून गेल्ले आसा अशें तेंचें म्हणणें. बट दे आर टेकिंग द स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन की कितके मोबायल तांचे कडेन आशिल्ले थंयसर म्हणून. सो ते नंबर ऑफ मोबायल्स अजून पळोवना.
आनी CCTV दुकानान आसा पण तांच्यांनी 8 जेन्ना बंद करता तेन्ना CCTV बंद केली. सो CCTV जर आशिल्ली जाल्यार तरी एटलिस्ट कितके जाण आसा, कशें आसा आनी कितें फेसकट आसा जावं शरिरी अश्टी तांची बॉडी लँग्वेज कशी आसा हें आमकां मातशें पळोवन तेजेर चड बेगीन स्टडी करपाक मेळपाची. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दिल्लें उतर सरकारान पाळचें. राज्यांतलो खण वेवसाय बेगीन सुरू करचो. सांखळे वाठारांतल्या खण पिडितांनी मागणी केल्या. सुमार 500 लोक एकठांय येवन सोमारात तांणी मोर्चा काडलो. उपरांत थळाव्या आमदाराची भेट घेवन आपली गाराणी ताच्या मुखार मांडली. ही रॅली आमोण्या सुरू जाल्ली आनी सांखळे रवींद्र भवना कडेन सोंपली. थळावो आमदार प्रमोद सावंतान लोकांची गाराणी आयकून घेतली. आपूण हो प्रस्न फुडारांत येवपी विधानसभा अधिवेशनांत घेतलो अशें उतर ताणें दिलां. मायनिंग अलायड इंडस्ट्रीज डिपेंडंट हांच्या वतीन आतांच जें म्हाका निवेदन सादर केलां आनी म्हाका दिसता आमोण्या साकून सांखळे पर्यंत सरकाराचें लक्ष केंद्रीत करपा खातीर, लोकांचें लक्ष केंद्रीत करपा खातीर तुमी काडलेलो बुको मोर्चा म्हणा किंवा सरकाराक दाखोवपा खातीर एखाद्या वेळी आमी पळयता की पीग आयर्न प्लांट किंवा स्पॉन्ज आयर्न प्लांट आनी अदर अलायड इंडस्ट्रीज वेदांता कंपनीची जी ऑलरेडी मायनिंगेचेरूच डिपेंडंट आसा, म्हणजे मायनिंगेंतल्यान रॉ मटेरियल मेळ्ळो जाल्यारूच ही इंडस्ट्रीज चलतली आनी ह्या इंडस्ट्रीजच्या माध्यमांतल्यान आमच्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अशे कितलेशेच एम्प्लॉईज म्हणजे मायनिंग सोडून ह्या एक्टिविटीजचेर डिपेंडंट आसतले आसा. हांव आज परत एकदां भोवमानीत मुख्यमंत्र्या कडेन म्हणजे फाटल्या 8-10 दिसांक कंटिन्युअसली विशय मांडीत आसा, बट त्याच्याय पलीकडे म्हाज्या अजुनूय म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट हांकां म्हणणें आहा की तुमी एक निवेदन जें आसा हें वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे फक्त मायनिंग न्ही तर अलायड इंडस्ट्रीज म्हणून मान्य मुख्यमंत्र्यांकूय दिवचें. जाल्यार तुमचे एक 2 जाणांक तुमकांय हांव भेटून दिता मुख्यमंत्र्याक सो दॅट तें मुख्यमंत्र्यांच्याय लक्षांत येतलें. सांखळेच्यान खबराकार महेश गोवेकार. सोयऱ्याक वा मित्राक पावोवपाक गाडी घेवन तुमी दाबोळे विमानतळार वचपाचे आसात तशें जाल्यार मातशें सांबाळून. थंय गाडी पार्क करपाक तुमकां फकत 5 मिनटां फुकट मेळटलीं. ताच्या उपरांत 100 रुपयांचो ताला घेवन तुमच्या मुखार कंत्राटदाराचो मनीस उबो रावतलो. हे ताला विमानतळ प्राधिकरणान काडून उडोवंक जाय अशें लोक मागत आसात. कारण दाबोळे विमानतळार येरादारीची चिरगण जावप सोदचोच विशय. कांय वेळार टॅक्सी खंयचे खंय पार्क केल्ल्यान हो प्रस्न उप्रासता. पूण हे सगळे खबर आसून लेगीत लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हूण विमानतळा वयले अधिकारी कांयच उपाय काडिनात. 5 minutes free parking है, 2 minutes extra, and for that I have to pay 100 rupees. And like, it's a jam out there. वहाँ पे जाम लगा हुआ है. सर जाम की वजह से ये लोग कुछ नहीं कर रहे. हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट तो मेरे को जाम में लग गया और उसके लिए 100 रुपीज़ देना होगा. ये तो इनसेन है. हांगासर आतां कोणूय अरायवलाक डिपाचराक येता जेन्ना एक गाडी हांगासर येता कोणाक सोडपाक किंवा पावपाक तेका ह्या एंडाचेर एक तिकेट दिता. तो हेवटेन तिकेट दिता आनी तेवटेन त्या सायडीन जो एक्झीट पॉयंट आहा पळय थंयसर तुवें 5 मिनटां पयलीं पावपाक जाय. अरे तो म्हाका एक सांग, तो 5 मिनटान तेवटेन कसो पावतलो? सांगचें म्हटल्यार कितें जाणा तूं, तर हांगासर सगळ्यो मदीं टॅक्सी पार्क केल्लेले आसता, तशेंच VIP गाडी आसता, मिनिस्टराचे MLA कोण कोण येतात तेंच्यो गाडयो मदींच पार्क केल्लेले आसता. सो तेवटेन ताका पावपाक एक 5-10 मिनटां तरी लागतात. हांगासर सामकें जॅम जाल्लेलें आसता. सो हे जे एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते 1 मिनीट समज मायज जालो जाल्यार तांकां 80-90-100 रुपया अशें हे करता, तालाव मारता तांकां हे एअरपोर्टा वयले. सो हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन अशें करचें न्हू. सद्याक हांगा पार्किंगाचे आमकां खुबशे त्रास जाता. गाडयो अशे डबल अशे लावच्यो पडटा हांगा. ताचें कारण कितें आहा की आमची जी नोटिफायड पार्किंग आसली ते पार्किंग तेजेर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. सो आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्लें आसा की पार्किंग अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा आनी रोखडेच आमकां जेन्ना पार्किंग रेडी जाता की आमकां पार्किंग दितले आनी आमचे पार्किंगाचे प्रॉब्लम आसा ती सुटावे जातली म्हणून. डबल लाइन टैक्सी का लगा हुआ ना, देखो अब एक ही गाड़ी निकल पा रहा है, आपके सामने है. अगर थोड़ा रास्ता चौड़ा हो जाए सबको सुविधा मिलेगा. सर आप तो चार्ज करते हैं इसके लिए? नहीं, हमारे इससे दिक्कत नहीं है कि भाई चार्ज करे ना करे. वो एक लाइसेंस फीस है वो इस पर अवेलेबल है कि 5 मिनट से ज़्यादा होगा तो उसको फाइन. और ट्रैफिक जाम हुआ तो जी, ट्रैफिक जाम हुआ तो छोड़ भी देते हैं. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. गोंयांक गरज आसा तीच सुदारणा नगर नियोजन कायद्यान सरकारान केल्या.
मात फटीच्यो गजाली सांगून गोंयचो आवाज गोंयकारांची दिशाभूल करता. सरकाराचो भागीदार गोवा फॉरवर्डान गोंयच्या आवाजाक कात्रीन धरपाचो यत्न केला. कालच्या रिपोर्टान जे कितें आयलां ते कशें चुकीचें हें दाखोवन दिवपा खातीर आनी खरो हेतू कितें आसा एमेंडमेंटा फाटल्यान हे प्रोजेक्ट करपा खातीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार हें आय वील गिव देम द बेनिफीट ऑफ डावट that they have done it out of ignorance. Sometimes they said ignorance is bliss. So they are in bliss now that they have exposed us or whatever. But that is not the fact. The facts are totally different. I will say that amendment, when it is proposed in the House, when it comes in the public domain, let them wait for the amendment. Let them go through whatever is proposed, and let them find out that what we have proposed is actually what is needed for Goa. These are absolutely new concepts because planning has to keep changing. We cannot have the old outdated concepts to plan Goa. Goa is becoming more modern. Goa is a modern state. मेघदूत हे कालिदासाचे प्रसिद्ध महाकाव्य. या मूळ संस्कृत महाकाव्याचेर पुणेच्या दर्शना लेलेन मराठीतल्यान व्याख्यान दिलें. ताका अनुसरून श्रीधर कामत बांबोळकारान कॅनव्हासाचेर चित्रां पितारलीं. फोंडेच्या राजयुगानी कला मंदिरात आयतारा ही कार्यावळ जाली. तो मोर तिथे बसतो संध्याकाळी, आधी सगळं नवरंगांचं, त्यात तो सुंदर रंगीत रंगीत मोर, तो सोन्याच्या काठीवर, त्याला नाचवते कोण, याची सुंदर बायको, तिच्या हातातली किणकिण होती आणि त्याच्यावर तो मोर नाचतोय. अरे हे दृश्य तू फक्त बघ आणि आनंद व्यक्त कर. हा, आणि आता मात्र जरा विश्रांती घे. दमला असशील ना, एवढा प्रवास करून आलास, त्यामुळे जरा विश्रांती घे. हा, आणि तुझ्या विजेला सांग एकदम चमचमाट करू नकोस. अरे किती तो लक्षात ठेवेल मी, तू असं कर, तिथे पाऊस पाडू नकोस, असा वळून जा, असा तिरकव, किती सूचना त्या मेघाला. आणि पुढे सूचना काय दिल्या तिला, म्हणून जास्त उगाच चमचम चमचम करू नकोस. चित्र काढून जाले उपरांत कलाकार श्रीधर कामत बांबोळकारान आपल्या चित्राबाबतीत माहिती दिली. रसिका कडल्यान मेळिल्ले तोखणायेन ते खोशी असले. आयकात ते कितें सांगता ते. ती मॅडम लेले हिने इतलें सुंदर ताजें विवेचन केलें. हांव सामको हातून गुचिल्लो रंगांनी, रेशा रंग, आकार, आनी तिचे कानार म्हजे शब्द पडटाले. तातूंतल्यान म्हाका आनी आनी प्रेरणा मेळटाली. अर्थात हें चित्र कंप्लीट जावना आनी 2 दीस तरी ताका जाय. तिणें सांगलें तशें सबंद कालिदासाचें मेघदूत 5 दीस लागतले फूल डे. तशेंच हें चित्र पूर्ण करपाक म्हाका आनी 2 दीस तरी जाय. म्हणून हांव समाधानी आसा. कित्याक रसिकांनी इतली दाद दिली, चित्रकारांनी दाद दिली, म्हणून नाट्य रसिकांनी दाद दिली, ताचे खातीर हांव पूर्ण समाधानी आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.